जी आयज हिंगा हाजीर आहा for laying of the foundation stone of construction of primary health center, which is the extension building over here, and upgradation of the existing health center. म्हाका दिसता आमी 5 वर्सां जाली वेगवेगळी स्वप्नां पळयताली की कलंगूटचे डेव्हलपमेंट जावचे. We were all dreaming. People were dreaming, saying that we have a dream that this road becomes nice. We have upgraded primary health center. We have upgraded electricity station over here. Substation aje upgradation जावचे. Police station aje upgradation जावचे. म्हणजे facilities जो हिंगा बांधलेल्यो त्यो they were built somewhere in 1967, 68, 70, 75. 1975, I think that was the time, just 75, 76, 70, when I was born. 42 years झाले हे गजाली. आणि हे प्रायमरी हेल्थ सेंटर जे बांधला 1969. सो म्हाका दिसता इतली वर्सां जाली अपग्रेडेशन कोत्ता म्हणसर more than 45 plus 47 plus years have passed. लोक वाढलो. त्या टायमार हे हेल्थ सेंटर सारखे आसले त्या टायमा वयल्या लोकांक. आयज डबलांनी लोक वाडलेलो आहा. ट्युरिस्ट वाडलेले आहा. वी हॅव मोर देन 60-70,000 floating population which comes in and goes out, whether they are tourists, whether people come to stay for a week, 2 weeks, 3 weeks, and they go as travelers. They come here on different in different ways. They come not only as tourists. Some come for medical this thing. Some come as students over here to stay. They are studying in Goa from other states, and this health center caters to so many people. And I really salute the doctors who are present over here, who are attending the number of patients, because every time I come over here, jenna hinga yeta only line asta. Ayurvedic doctor, homeopathic doctor, आणि वेगवेगळे डॉक्टर अटेंड करता इतले पेशंटाक. नर्सीज अटेंडिंग नंबर ऑफ पेशंट्स. बट बेसिक वॉस्ट जी आहा, whether it is X-ray or any other machine, is not available here. We are forced to send them to Mapsa District Hospital. Honorable Chief Minister and Health Minister request केला आहे, जे आमचे state of the art hospital ready झाले. We want all these facilities over here. Right from X-ray, even scanning machine, त्याचे बाहेर जे डॉक्टर्स जे हिंगासर आसपाक जाय, इवन स्मॉल ऑपरेशन्स, मिनी ऑपरेशन, जी धाकटी ऑपरेशन आसतली, इवन ऑर्थोपेडिक, जे कोणाचे पांय मोडले, हात मोडले, ते सगळे हिंगासरूच जावपाक जाय. द लोड ऑन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हॅज टू बी रिड्यूस्ड. म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, जेन्ना आमचो हेल्थ मिनिस्टर हिंगासर आदी हेल्थ मिनिस्टर आसलो त्या टायमार, तेन्ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ह्याच हॉस्पिटलान आयुर्वेदिक डॉक्टर म्हणून आसले. म्हाका दिसता ह्या गजालीक एक 15 वर्सां जाली आसतली. आणि ह्याच हॉस्पिटलान तेणें काम केल्लें आहा. ही नोज द इन एंड आउट ऑफ दिस हॉस्पिटल. 1 year तेणें काम केल्लें आहा. and he knows everything, like dilapidated condition, problems faced by the people of this constituency, people of Saligaon constituency. Everybody rushes over here. Plus the doctors are also taking care of various other programs. Vector-borne diseases जे म्हाका दिसता just before the rain start or rain जुलै पासून ऑगस्ट पासून थिंगासर सगळ्या विलेजींनी वयचें पडटा टू चॅक, टू स्प्रे ऑल द डिफरंट नल्लाज आनी बाकीचे कितलेशेच वस्तू आसता. तेजे भायर NOCs आसता. हे सगळे काम ह्या इतले हे धाकटुल्या युनिट म्हाका दिसता केटर करता. आनी जेन्ना स्टेट ऑफ द आर्ट बांदतले तेन्ना दीस real justice for this North Goa coastal belt will be done. I assure all help to the
present doctors over here, म्हाका दिसता जे कितें तुमकां help जाय, every time whatever they have asked, we have made sure that we have given them. Even Kalangut Panchayat, Kandoli Panchayat supports in a very, very big way to this health center. I उगडास करूसो दिसता की आमचो एक्स चीफ मिनिस्टर जो ह्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीचो पूत, आमचो एक्स डिफेन्स मिनिस्टर आनी एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर, तेणे हे आमकां सँक्शन केल्ले जेन्ना लास्ट बजेट डिक्लेअर जालो. When he was there, he sanctioned an amount of 10 crores. Our chief minister has been good enough to sanction another 10 crores. So total 20 crores is sanctioned to build and put all the equipments in this hospital. And I thank Honorable Chief Minister and Health Minister for their generosity. Healthcare, म्हाका दिसता गोंयचो सरकार भरपूर पयशे मागता, तितली कामां जातली. आनी म्हाका दिसता जी कामां फुडें जावपाक जाय, स्पेशली आमचे सोशल वेलफेराच्यो स्किमी आहा त्यो आमी चालूच दवरलेल्यो आहा इन स्पायट ऑफ सो मच ऑफ डिफिकल्टीज. वेदर इट इज लाडली लक्ष्मी, गृह आधार, खुबशे मायसा गृह आधार आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 500 सुमार पास जाल्या. आय मेड शुअर दॅट आवर महिला, ऑल आवर लेडीज गेट द रिक्वायर्ड ड्यू, म्हणजे जे तांकां मेळपाक जाय ते तेणी तांकां इतली वर्सां तेणी एप्लाय केल्ले ते मेळोंकूच जाय. हे म्हाका दिसता आयज 500 फॉर्मां हिंगासर, 500 ऑर्डरी हिंगासर दिवपाच्यो आहा. जी महिला थोडी येयल्ली आहा व्हरपाक, जे कोणाक फोन मारल्या ती येयल्या व्हरपाक. आनी म्हाका दिसता जे डेव्हलपमेंट आनीक जावपाचें आहा ह्या आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी गोंयांत तितकें जातलें. इतलें सांगून म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. आनी एकदां हेल्थ मिनिस्टर आनी आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेका देव बरें करूं म्हणटा. जोशुआ, मायकल, विश्वजीत हांच्यानी सगळ्यांनी उलयता आसतना आमकां कांदोळी PHCची कितली गरज आसा, कित्याक गरज आसा हें तुमकां सगळ्यांक समजून सांगलां. म्हाका खबर आसा गरमी खूब जाता आनी वत वाडत आसा. चड वेळूय हांव उलोवचो ना. थोडोसो म्हाका दिसता वुमन एंड चायल्डाच्या वतीन गृह आदाराच्यो एक 4-5 ऑर्डरी दिवपाच्यो, त्यो दिल्या उपरांत रोखडोच कार्यक्रम सोंपतलो. पूण आज पायाभरणी सुवाळो GSADCच्या वतीन, गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट अँड कॉर्पोरेशन हाच्या वतीन आमी आयज कांदोळी PHCचो पायाभरणी सुवाळो हांगासर मनयता. आमचो जो फावंडेशन स्टोन घालता. खूब खोस भोगता ज्या प्राथमीक आरोग्य केंद्रांत 1 वर्स आयुर्वेदीक फिजिशियन म्हणून हांव स्वता काम करतालो. म्हाज्या बरोबर आशिल्लो अर्दो स्टाफ तरी अजुनूय म्हाका समोर दिसता, म्हाज्या सायडीन आसात. हांव जेन्ना काम करतालो तो स्टाफ तेन्नाय आशिल्लो आनी तो अजुनूय आसा, विच इज डेडिकेटेड फॉर दीस कांदोळी पीपल. आनी अजुनूय तितक्याच नेटान व्हडा उमेदीन ते काम करतात. आनी ऑफकोर्स सांगपाक खूब खोस भोगता, स्पेशली द हेल्थ डिपार्टमेंट स्टाफ फ्रॉम द गोवा मेडिकल कॉलेज टू द आवर सब सेंटर. गोंयांत ज्या पद्दतीच्यो फेसिलिटीज आसात त्या पद्दतीच्यो फेसिलिटीज खंयच्याच राज्यांत अवेलेबल ना. तुम्ही खंयसरूय वचून पळयात. इट इज वन ऑफ द बेस्ट फेसिलिटीज वी आर प्रोवायडिंग फॉर द पीपल इन द स्टेट ऑफ गोवा. नॉट ओनली फॉर द आवर पीपल, not only for our people, but those who are coming from outside also, we are providing them facilities. तुम्ही काढून पळयात खंयचे आमचे PHCन गेलो काय तूं खंयच्यान येयला, तुजो गांव खंयचे हे विचारनात. अदरवायज तुम्ही भायल्या PHCनी, कदाचित आमच्या लोकांक भायल्या PHCनी वचून खबर ना, आमी भायर वतात ना. थंयसर जर वचत जाल्यार तो म्हणटलो तो इंजेक्शन भायले हाड, निडल भायली हाड, कितें म्हणजे प्रत्येक गोष्ट तुमकां विकत हाड म्हणून. आनी तूं पयल्यान पयलीं ताका जेन्ना कळ्ळो की इज फ्रॉम द आवटसायड, तुज्या कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोनूच बदलता. एकमेव गोंय राज्य जें आसतलें जे आपल्याय लोकांक सगळ्यो फेसिलिटीज अवेलेबल करून दिता. आनी फॉर द आवटसायड हें हांवें कित्याक म्हणटा, इट इज अवर ड्युटी. जो हांगा ट्युरिस्ट येता, जो हांगा लेबर येता, बाकी कोण येता, तांकां प्रायमरी फेसिलिटीज दिवपाचें काम हे आमचे हेल्थ सर्विसीस हे सदोदीत करीत आयिल्ले आसा. आनी हे सगळें करता आसतना बऱ्यांतलें बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर सदोदीत आमच्या लोकां खातीर जाय म्हणून पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत आनी वाळपय पासून दाबोली पर्यंत गोंयच्या 40 मतदारसंघातली बऱ्यांतले बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाचो कंटिन्युअसली एफर्ट्स फ्रॉम द 2012 टू टील नाव आमचे एक्स चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर पर्रीकर हाचें म्हणणें आशिल्लें हेल्थ एड्युकेशन
हाजेर मॅक्झिमम फोकस दिवन आमी बरें आरोग्य आसत जाल्यार आमी सुदृढ आसत जाल्यारूच बाकीची कामां वेवस्थीत रित्या करूंक शकता आनी ताकाच लागून प्रायमरी हेल्थ सेंटर सगळी कडेन ताजो दर्जो सुदारचो थंयसर बऱ्यो फेसिलिटीज अवेलेबल करून दिवच्यो क्वॉलिटी आमी म्हणटा की क्वॉलिटी मेडिसिन्स अवेलेबल करून दिवची ह्यो सगळ्यो म्हणजे सगळी कडेन जर तुमी अक्रॉस द गोवा पळयशात आमचे हार्डली विश्वजीत राणी सांगला त्या प्रमाणे 3-4 कडेन आमचे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ हॉस्पिटल आमकां बेगिनात बेगीन म्हणजे नवीन वास्तूत आमकां शिफ्ट करपाक जाय ते आमी जाता तितके बेगीन करतले बट सगळ्यांतल्यो बऱ्यांतल्यो बऱ्यो फेसिलिटीज दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा गोवा मेडिकल कॉलेजीन खंयच्याच राज्यांत आमी पळयता की सर्जरी रिलेटेड टू द हार्ट फुकट कोणूच करिना आमी जाका एंजिओग्राफी एंजिओप्लास्टी म्हणटा इट्स नॉट इन अ सिंगल म्हणजे खंयच्याय स्टेटीन तुमी पळयात एंजिओग्राफी एंजिओप्लास्टी फक्त गोंय हें एकूच राज्य आसा की ज्या राज्यांत आमी कोरोनरी एंजिओग्राफी आसतली एंजिओप्लास्टी आसतली फ्री ऑफ कॉस्ट ह्या राज्यांत अवेलेबल करून दिल्या आपल्याक सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट हे कॉर्पोरेट म्हणजे आपल्याक ही मिनिस्ट्री दी म्हणून मागपी एकमेव मंत्री बाब मायकल लोबो कोण मागचो ना कोयराची मिनिस्ट्री दी कोण मागचो ना कित्याक भितर कांय ना सगळो कोयरूच आसा बाकीच्यो सगळ्यो मंत्रिमंडळां मागात बाब मायकल मंत्री जाल्या उपरांत पालो म्हाका सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट दी म्हणपालो आय एम रेडी टू डू इट गोंय भरचो कोयर साफ करपाची तयारी जेणी ताकद इच्छा दवरल्या तो मायकल लोबो म्हणजे द स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट आमी सालिगांव घातलो दुसरो प्लांट आमी काकोडा ऑलरेडी काम सुरू केलें तिसरो फाल्यां सकाळीं आमी हांगासर बायणी बांदता चवथो वेर्णा बांदता इतक्याचेरूच उरूंक ना बायोमेडिकल वेस्ट आमी ट्रीट करता सॉलिड वेस्ट आमी दुसरे कन्स्ट्रक्शन वेस्ट ट्रीट करता केमिकल वेस्ट ट्रीट करता म्हणजे गोंयांतले सगळे वेस्ट ट्रीट करप हे पुराय देशांतले एकमेव राज्य आसतलें बाकीच्या राज्यांनी अजूनही हे जायना म्हणजे खंय तरी कन्स्ट्रक्शनाचो डेब्रीज आसतल्यो बायोमेडिकल वेस्ट आसतले केमिकल वेस्ट आसतले हे सगळे ट्रीट करपाचो फुडलो प्लॅन म्हणजे फुडल्या 5 वर्सांक ताजें प्रोविजन कितें जाय कशा टप्प्याटप्प्याने आमी फुडें वयतले हे राज्याचो विचार करपी हे सरकार आसा आयच्या सुवाळ्याचेर कांदोळी ह्या प्राथमीक आरोग्य केंद्राचो दर्जो अजूनही वाडटलो बाब विश्वजीत राणे यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे ताजें पॉप्युलेशन जें आसा हें आनीक चड मोठ्या प्रमाणात वाडलां ताच्या खातीर निश्चितच it will from the primary health center it will convert it to the community health center rest all the facilities which is required for the community health center ताज्यो facilities in long run एकदा project complete जालो I will make it available for the people of the Kandoli आणि one of the best प्रायमरी हेल्थ सेंटर म्हण किंवा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हे लोकांक दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो तुम्ही सगळ्यांनी शेवटी आरोग्यम धनसंपदा आपले आरोग्य जर बरें आसत जाल्यार सगळ्यो गजाली आमी करूंक शकता बट एक गजाल सांगता हांव तुमकां चड लोकांक प्राथमीक आरोग्य केंद्रांत येवचें पडचें न्ही इतकेंच देवा लागीं मागता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता देव बरें करूं आणि हांव एकूच सांगूंक सोदता मायकलाक की मायकलान सगळें सांगलेलें आसा की तेजें एक स्वप्न आशिल्लें आमी गेले 2 वर्सां ते फॉलोअप करीत आहा आनी पयर जेन्ना चीफ मिनिस्टर कडेन गेले मायकल एक दीस केन्ना सोडूंक ना ते आपल्याक हॉस्पिटल जाय 1 वर्सा पयलीं हांगा आयिल्ले आमी मागीर लेमन ट्री थंय बसून आमी फूल रिव्यू घेतलेली कशें कितें फुडें वचूंक जाय आनी आयज डॉक्टर प्रमोद सावंतच्या माध्यमांतल्यान तेंचे सहकार्य आसल्या कारणान खुबश्यो गोश्टी आयज मार्गाक लागूंक लागल्या आनी तेणी ते सँक्शन करून ताबडतोब GSIDC कडच्या माध्यमांतल्यान बांदपाचो तेणी निर्णय घेतलो आनी हें हॉस्पिटल बेगिना बेगीन वयर सरतलें हांव एकूच सांगूंक सोदता मायकलाक की this will be one of the most unique hospitals because we have to stress a lot here on emergency care कित्याक जायते ट्युरिजम आनी जायते ट्युरिस्ट हांगा येता आनी गांवचो लोक ट्युरिस्ट पेक्षा चड गांवच्या लोकांक त्या तरेचे फेसिलिटी गावपाची गरज आसा आमी ऑलरेडी हे चड कंजेशन हांगा जावं न्हय म्हणून सालिगांव बी प्रपोज केल्लो आसा नॉन बेडेड प्रायमरी हेल्थ सेंटर म्हणजे तो एक डिवायड जालो की म्हणजे ह्या कांदोली हेल्थ सेंटराचेर लोड कमी जातलो आनी त्याच तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय आयज तुमकां एकूच सांगूंक सोदता की हे सरकार जे आहा डॉक्टर सावंत नेतृत्व जे करता ह्या सरकाराचो उद्देश इतलो आसा की गरीब लोकांक आनी आमच्या गोंयच्या लोकांक बरे पैकी सोयी सुविधा गावच्यो तरेतरेचे आतांच आमी चर्चा करताले तुमकां जर दिसता लोकांक दिसता आतां मायकलान सांगलें मायनींग क्रंच आसलो तरी बी आमी आमचे कशें आमचो वेव्हार चलता ते आमकांच खबर आहा पूण मेन म्हणजे लोकांच्या हितान सरकार चलोवंक जाय लोकांच्या हितान काम जावंक जाय ह्याच उद्देशान सरकार चलता आयज मायकलान सांगल्या प्रमाणे
आयज ह्या दिसाक वुमन अँड चायल्ड डायरेक्टर मुद्दम आयल्या इतल्याच खातीर की मायकलान कमीत कमी आमच्या मुख्यमंत्रीच्या सहकार्यान हांगा आनी आमच्या डिपार्टमेंटान बरें काम करून आयज मुख्यमंत्रींचे निर्णय घेतले जे आमी 10,000 गृह आधार बेनिफिशरीजांक ऑल ओव्हर गोवा ते दिवपाचे मुख्यमंत्रीन ठरयल्ले आसा. तेज्यातले बेनिफिशरीज इमिजिएट बेनिफिशरीज मायकलान जे क्लियर करून घेतले ते कमीत कमी 500 लोक आयज तांकां मायकलान सांगल्या प्रमाणे तांकां बेनिफीट गावतले. हे सरकाराचे एक वेगळे तरेचे एक उद्देश आसा की लोकां मदीं वचून आउटरीच प्रोग्राम करपाक. ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रीनिंग आसूं पयर मुख्यमंत्रीचे हस्ते आमी तो कार्यक्रम केलो. तरेतरेचे योजना लोकां मदीं वचून त्या तरेची फेसिलिटी लोकांक दिवपाचो आमचो प्रयत्न आहा. ह्याच फेसिलिटी ह्या तरेची आसूंक जाय ह्या कांदोली हेल्थ सेंटरान की हार्ट अटॅक बी मनशाक आयलो की त्या तरेचे ताका ट्रिटमेंट थंयच ताका स्टेबलायज करून गोवा मेडिकल कॉलेज पर्यंत पावपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आयज आमचे मदीं बी एक रिप्रेझेंटेटिव्ह आयिल्ले आसा. हांव मुख्यमंत्रीक सांगतलो की आमचे नामनेचे क्रिकेटर युवराज सिंग तेंचे फावंडेशन आहा ते आमकां सहकार्य करतले की हे ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रीनिंग कशें फुडें व्हरपाचें म्हणून ते आयल्या चर्चा करपाक की गोंय राज्यान तेंचो कसो हातभार लागू शकता. कारण युवराज सिंग ते स्वता कॅन्सर सर्वायवर आशिल्ले आनी म्हणूनच तुमकां सांगता की सगळे तरेन लोक आमकां मदत करपाक फुडें सरल्या आनी आमी हे मदत घेवन लोकां मदीं वचून लोकांचें जीवन कशें वाचोवपाक आमचो प्रयत्न चालू आहा. आयज मुख्यमंत्री हांगा आसा. जाय ते आमी काम केल्लें आसा. तेंचे नेतृत्व सकयल आमी काम करता आनी आमकां जाय की ह्या कांदोली क्षेत्रान आनी ह्या मतदारसंघात जे मायकलाचे जे स्वप्न आसा ते बेगिना बेगीन पूर्ण करपाचो मुख्यमंत्रीचेच एक वेगळे एक स्वप्न आसा. हांव बी तेंचे बरोबर सहकार्य एकमेकाक आमी दिवन हो प्रकल्प फुडल्या इलेक्शना पयलीं ते बेगीन आमचो प्रयत्न आसूंक जाय की हे कसलेय परिस्थितीन कमिशन करून घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. आयज मायकल ह्या तरेची व्यक्ती आहा. फक्त तुमकां न्हू फक्त कांदोली मतदारसंघात काय कलंगूट मतदारसंघात तेजो फायदो जातो. ते एक बरो हार्टेड मनीस आनी ते सगळ्यांक फुडें सरता तो हेल्प करपाक आनी म्हणूनच त्या तरेची व्यक्ती तेजे विचार तेजे जे विजन आहा ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आयज हेल्थ क्षेत्राच्या माध्यमांतल्यान खुबशे गोश्टी केल्या. वुमन अँड चायल्ड डिपार्टमेंट आनी हेल्थ डिपार्टमेंट एकत्र येवन वेगळे तरेचे काम करता. आनी एक तुमकां सांगूं सुद्दां मुख्यमंत्रीक हांवें फक्त पयर आमी बजेट डिस्कशन आसतना हांवें सूचना केल्ली की आमी कम्युनिटी स्किलिंग करपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा. आमी कांय तालुका घेतले ज्या माध्यमांतल्यान त्या लोकांक जे कमी शिकलेले लोक आहा तांकां योग्य तरेचे ट्रेनिंग दिवन तांकां ह्या तरेचे स्किलिंग घेतले म्हणजे ल्हान भुरग्यां खातीर तांकां वेगळ्या तरेचे सहकार्य जे दिवंक जाय ते कम्युनिटी स्किलिंग केल्ले वर्कर ते त्या पंचायत लेवलाचेर काम करतले आनी वुमन अँड चायल्ड डिपार्टमेंट आनी हेल्थ डिपार्टमेंटान इंटिग्रेट करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. जर जाणटो मनीस जर गांवांत आसलो तर ताका योग्य ट्रिटमेंट गावला काय ना तेजेर लक्ष दवरपाक हे खंयच्याच राज्यात जावना. हे आमचे मुख्यमंत्री जे राज्य करता ह्या राज्य गोवा राज्य पयली राज्य आसतले जे खंय कमिटेड ह्या तरेचे कम्युनिटी स्किल ड्युटी असिस्टंट्स आमी जाग्यार घालतले. हे सरकार गरिबा खातीर काम करता. हे गोवा मेन राज्य ह्या तरेच्या जे माध्यम गोवाचे एग्जाम्पल खंयच्या नीती आयोग पासून सगळे कडेन ते दिले वयता. जे खंय आमी फ्री मेडिसिन्स पासून सगळे गोश्टी गरीब लोकांक गावचे म्हणून करता. पयलीं ते जायनासले पूण आयज खंयचोय पेशंट जर गेलो बऱ्यापैकी जेवण ताका थंय गावता. आयज खंयचोय पेशंट तुमचे मदीं कितलेय लोक जर गेले थंय तुमी पळयतले की सगळे सोयी सुविधा गरीबाक दिवपाचो प्रयत्न. आनी कोणी जर हे गरीबाचे आड आयलो हांवें पयर सांगले काल सांगून की कोणी जर गरीबाचो आयलो लोक ताका श्राप दितले. आमी काय करपाची गरज ना कारण गरीब मनशाक ते परवडना म्हणून तो गोवा मेडिकल कॉलेजान येता आनी ह्याच तरेचे सरकार गोंय राज्यान काम करूंक जाय. हे कल्पना जी आशिल्ली मायकलाची हे स्वप्न साकार करपाक की हे कांदोली ह्या मतदारसंघात योग्य तरेचे आनी एक फुल्ली अपग्रेडेड न्हू एक नवी इमारत जे काही सगळे इंटरनॅशनल लेवलचे फेसिलिटीज आनी एक शोकेस करपाक म्हणून प्रायमरी हेल्थ सेंटर हांगा करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर उरना कित्याक तुजी लोकसंख्या चड आहा ही ऑटोमॅटिकली कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जाता कारण त्या तरेचे लोकसंख्या पेक्षा चड तुजी कॅपॅसिटी आहा आनी त्याच तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय. आनी तुमी सगळे जे आयल्या कांदोली आनी ह्या परिसराचे सगळे लोक आमचो स्टाफ जो आहा महिला आनी बाल कल्याण खात्याचे आमचे डॉक्टर जे हांगा बसले जे कंटिन्युअसली बरें काम करता आनी हांकां आभार व्यक्त करता. तुमी मुद्दम कार्यक्रमाक आयले आनी मुख्यमंत्रीचे आभार व्यक्त करता की आमचे सगळे प्रपोजल एक एक करून तेजे लक्ष ते घालतात आनी हे आयज आमचे स्वप्न आशिल्ले डिपार्टमेंटाचे मायकलाचे जे स्वप्न आशिल्ले सरकाराचे जे स्वप्न आशिल्ले हे आयज साकार जाता. इतलेंच सांगून म्हाजे 2 शब्द. We'd like to thank Honorable Chief Minister and Health Minister for helping us this long awaited day for this health center to be
built again because it's in a very bad state, and we were always asking our MLA and Minister Sri Michael Lobo, what's happening, why is it taking so long? Because we require a lot of facilities which Kalangut, Kandulim, Saligaon, Vere, Nerul were not able to face because we required X-ray machines, we required different facilities which we couldn't get here, and we had to go rush to Mapsa or Panjim, and it was a very bad fate for us. So again, on behalf of all the villagers of Kandulim and surrounding villages, I like to thank our Chief Minister and Health Minister. ओल्डेस्ट खूप पयलींचो हेल्थ सेंटर आनी एक्झिस्टींग प्रायमरी हेल्थ सेंटर कांदोलीमाचें स्ट्रक्चर पळयत जाल्यार दॅट मॉडल which started in primary health center Kandolim in the 70s, that was replicated in various parts of Goa. So you will find many health centers of the same model. And हो जो health center केल्लो तो फक्त 30 ते 50 पेशंटाक एकोमोडेट करपाक 12 bedded PHC. पूण आयज Kandolim and Kalangut has grown into township. And today, the same primary health center is catering to almost 61,000 population around, having its 8 sub-health centers spread over all over this Bardesh Taluka Kandolim side, coastal belt. And since वो एक health center coastal belt आशिल्ल्या कारणान ती number of patients जे हांगा येता वर्सान वर्स ते नंबर ऑफ पेशंट्सची वाड जावन गेल्ली आसा. आनी आयज पळयत जाल्यार दर एका दिसा OPD 100 to 120 पेशंट्स एवरी डे हांगा ह्या हेल्थ सेंटरार OPD आमी पळयता. तशेंच 12 bedded हॉस्पिटल एटॅच आसा. तशेंच लॅबॉरेटरी आसा फूल फ्लॅज, आनी आमी आतां ऑडियो एनालायझर दिल्लो आसा. तशेंच ICTC लॅब आसा. तशेंच आयुषचे मिनिस्ट्री सकल गोंय सरकाराचे सकल आमी हांगा आयुर्वेदा क्लिनीक, होमिओपॅथीक क्लिनीक, तशेंच थेरपेटिक्स ऑफ आयुर्वेदा, प्रोसिजर्स ऑफ आयुर्वेदा हांगा थेरपिस्ट येवन आमी हांगा सुरू केल्ले आसा. Today we are gathered here for laying the foundation stone for a health center in one of the most busiest constituencies in Goa. This constituency only on its own, I can say, caters to half of the tourist inflow in the state. And with this facility here today, it is going to be a huge sigh of relief to all the citizens of this village of Kandolim as well as neighboring villages of Kalangut, Saligaon, Vere and Pilen. So it is a very memorable occasion today that we are going to be having this facility for not only the citizens but also for the huge amount of tourists that visit this our beautiful state. All this is possible only under the dynamic leadership of our Chief Minister, our Honorable Health Minister, and the continuous follow-ups of your very own Michael Lobo. Without not taking much more time, I assure the citizens of Kalangut and Kalangut constituency that you all are going to have a state-of-the-art facility that is going to cater to all the needs of each and every one of you all at its most essence. Because health today, whenever there is a incident, the main we have the emergency services that attend to each and every accident or incident that takes place. But we require a facility so that as soon as there is a casualty, it can be moved to health center so that immediate care and action can be taken on the patients. So with that being said, I'd like to end my speech and would like to wish Blaze a very happy birthday on his birthday, and all the best to the team that have put this program forward and the department for taking up this work.